पर्यटन, PWD, भलायकी आणि हेर वेगवेगळ्या मुळाव्या साधन सुविधां खातीर सुमार 3,600 कोटी रुपयाची मागणी केल्या. नॉर्थ इस्टर्न राज्यां प्रमाण गोंयांक CSS येवजण्यां खातीर 90:10 रेशियो फॉर्म्युला दिवचो अशी मागणी केल्या अशी मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी म्हायती दिल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. फायनान्स कमिशनची मिटींग हांवें अटेंड केली. म्हजे बरोबर आमचे कॅबिनेट कलीग ऑफिसर्स सगळे आशिल्ले. ऑलमोस्ट 3,600 crores of rupees for the different infrastructure development, human resource development in agriculture, WRD, tourism, health sector, वेगवेगळ्या सेक्टरा खातीर आमी प्रपोजल दवरल्या. आमी हें एक्सप्लेन केलां की कन्सिडरींग द नॉर्थ इस्टर्न स्टेट जसो 90:10 फॉर्म्युला फॉर द CSS स्किमी खातीर आसता, द सेम फॉर्म्युला शूड बी इम्प्लिमेंटेड फॉर द गोवा स्टेट एज द 90:10 बिकॉज गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट, इज अ कोस्टल स्टेट बट achieved all the parameters in the country. Goa should be projected as a model state in the country. It is a Vikasit Bharat 2047 चा प्लॅन आसा. गोवा विकसीत गोवा 2037 जावपाचो विचार करता. म्हणून एज अ मॉडर्न स्टेट प्रमोट करपा खातीर आमकां फॉर दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर हाच्या खातीर 15th फायनान्स कमिशनान रिकमेंड करचें हें आमचें म्हणणें. हें आमी सगळ्या जाणांनी ताच्या मुखार मांडलेलें आसा. पयलीं 2 आमकां वित्त आयोग चुकले तो मुद्दो तर आमी पयलीं पासून मांडिल्लो.